माडोळच्या विस्तारीत नुस्तें मार्केटाच्या संकुलाचो मंत्री गोविंद गावडेन बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या वेळार पंच, सरपंच, झेडपी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX खातीर वेलिंग प्रियोळच्यान विदिता प्रभू। आज वेलिंग प्रियो कुंकळे पंचायतीच्या घराच्या बरोबर ज्या आम्ही जाग्यार उबे आसा तेजे वयर सुद्दां एक हॉल आसा आणि हॉल हो बांधल्या नंतर संपूर्ण आमचे ग्रामस्थ किंवा बाकीचे सगळे लोकांक सुद्दां सुंदर असो साजेसो हो हॉल आज वयरूय बांदिल्लो आसा आणि ताजें थोडेशें एक्सटेंशन जावचें, ताजें थोडेशें पार्किंग फॅसिलिटी बरी जावची, कारण इतल्यो पार्किंग फॅसिलिटी आसून सुद्दां तर पावना आणि म्हणूनच परत एकदां नवे हॉलाची आज बांदकाम करपाचे आज आमचे विलेज पंचायतीचे सरपंच आणि बाकीचे सगळे पंच मेंबर आणि ग्रामस्थांनी आज घेतिल्लो आसा। सभागृहाक मध्यस्थानी आसा, ताका रहदारी आसा, म्हणजे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी सगळ्यो काही गोष्टी आसात आणि एकंदरीत बरीचशी लग्न कार्य म्हणतात किंवा बाकीचे सगळे वेगळे वेगळे जे उपक्रम जे आसात, कार्यक्रम जे आसात ते सभागृह अत्यंत म्हत्वाचो आसा। आणूच कमी पडटालो हो हॉल, तो थोडोसो ताका आनी थोडीशी ताका उभारी दिवची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान केंद्र सरकाराच्यो जे आमकां एक योजना जी आशिल्ल्यो तांच्यांनी तांचो परिपूर्ण फायदो घेतिल्लो आसा आणि त्याबद्दल हांव पंचायतीचे सगळे सदस्यांचे हांव खूब मना पासून अभिनंदन करतां। आणि हो जो सभागृह जो आसा तो जाता तितले बेगीन पूर्ण करून ह्या सभागृहाची ताका वापरपाक खातीर आमकां जाता तितलो बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवचो। आमचे BDOची इंजिनियर्स जे आसा त्या इंजिनियरांनी हे सभागृहाची बरी तरेची सुपरविजन करून सुंदर आणि क्वॉलिटी ऑफ वर्क करून दिवपा खातीर कॉन्सन्ट्रेशन करचें, ताजेर नजर दवरची। आणि आमी जे ग्रामस्थ जे आसात, कारण हो ग्रामस्थांचो पयसो जावन आसा, ग्रामस्थांक येता कदाच कितें दिसलें बाबा काम एक बरें जावपाक जाय, त्यावेळी दृश्टिकोनान तुमचें सगळ्यांचें सहकार्य लाभचें